Minister Ramesh Tawadkar has stated that discussions surrounding scheduled tribe reservations are being politicized and misrepresented for political gains. He said certain sections are attempting to create confusions and unfairly target him personally, while the issue is rooted in constitutional provisions that must be addressed through proper legal and constitutional channels. Tawadkar highlighted that tribal welfare and development have remained a priority over the years, with successive government implementing various schemes for upliftment of tribal community. He further stated that matters related to reservations and political representations are decided through established constitutional processes, including relevant authorities and census-based data, and not through individual claims or emotional narratives. The minister also emphasized that development in his constituency has been inclusive and called for governance to focus on overall progress rather than division based on caste. So 20% असताना काणकोणात जावंकूच शकना. लक्षात आयलें की हांगाचे कांय लोक बेश्टेच विशय उखरून काडपाचो प्रयत्न करतात आनी ताचे खापर म्हाजेर फोडपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा आनी जातीचें राजकारण करपाचो प्रयत्न करतात. कळ्ळें? ग्रावंड रियलिटी अशी समजा विचार करप की गावडा वेळीप आनी कुणबी हो गोंयचो भुमिपुत्र, ह्या भुमिपुत्र आसून सुद्दां तो डिप्रायव उरला हें आमी मानता आनी तातूंतल्यान म्हजे सारको किंवा गणेश आमचो सभापती गणेश गांवकर आसतलो, गोविंद आसतलो, बाकी प्रकाश योग आसतलो, हे राजकीय सामाजीक क्षेत्रांतले नेतृत्व फुडें आयिल्लो ह्या कम्युनिटीची व्यथा कथा आमकां बरी खबर आसा रे. म्हणजे तांकां मेन प्रवाहां हाडपा खातीर सरकार पार्टी केंद्र सरकार ज्या तरेचे प्रयत्न करता हे जगजाहीर आसा न्ही रे. आनी तातूंत आमी खंयचे तरी अडयेचें मागना. खंयचे तरी जे घटनात्मक अधिकार आसा, जे घटनेन बरिल्ले आसा ते अधिकार आज बहाल करात इतलें सांगता आसतना की आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे आसा न्ही सुरवाती पासून 2003 स्टेटस दिलो, त्यानंतर 12 जेन्ना पूर्ण फूल फ्लॅज जे आसा ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जालें आनी आज त्यो स्किमी चलता आनी हांव त्या ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री 2012 आतांय मंत्री आसा. त्यामुळे स्वाभाविकपणे की ताचे समस्या प्रश्न जे आसा न्ही ते सोडोवप जे आसा न्ही म्हजी प्रायोरिटी. आतां ह्यो प्रायोरिटी आसतना हांवें म्हज्या काणकोण मतदारसंघाचो विचार केलो जायत न्ही की सुरवातेक हांव पैंगीण मतदारसंघात 2 निवडून आयलो. म्हणजे म्हज्याच कम्युनिटीच्या लोकांनी निवडून हाडलेंच न्ही, म्हाका जनरल लोकांनी निवडून हाडला. मग ह्या लोकांक खंयच्याच प्रकारची ग्रुपिजम जातीचो वाद बाकी हें सगळें न करता आसतना की सर्वसमावेश विकास करप, सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाचें काम हांवें त्या वेळेचेर केलें. काणकोण मतदारसंघात काम करता आसतना ह्या सगळ्या काणकोण मतदार आसून पळयला की अंत्योदय तत्वाचे श्रमधामा सारके विशय करता आसतना केवळ म्हज्या एका जातीची न्ही, जो क्रिस्तांव आसतलो, जो पागी आसतलो, जो भंडारी आसतलो, त्या सगळ्या प्रकारच्या लोकांची घरां बांदली आसा आनी खूब केल्लें आसा. खरेंतान जे आसा की आज ती मान्यता म्हाका म्हज्या मतदारसंघात गोंयभर मेळटा. मिनिस्टर हू इज डुईंग पॉलिटिक्स इन दीस? कितें म्हणटा कोण पॉलिटिक्स कोण करता? पॉलिटिक्स कोण करता तें खबर आपल्याक. काल तुमी पळयलें मरे आसा की एक हें व्हायरल जाता तें पळयलां की मराठा कम्युनिटीचे ह्या रिजर्वेशना संदर्भात अपोज करपाचें एक निवेदन दिलें वता आनी तें सगळ्या वॉट्सॅपाचेर व्हायरल केलें वता. आनी आजय बातमी आसा की रमेश तळकर ह्या सगळ्याचो मोरको अशें म्हणून जे आसा न्ही काणकोण खंय तरी मिटींग दिली. म्हणजे आज जर गोंयांत विचार केलो जाल्यार जायत न्ही, नंबर 1 खंयची कम्युनिटी आसा? खंयची कम्युनिटी सांगा म्हाका. नंबर 2 खंयची कम्युनिटी आसा? आसा न्ही. म्हणजे हें करपाचें न्ही. आमी ताका मान्यता दिली न्ही राजकारणाची. नंबर 1 मान्यता दिली, नंबर 2 मान्यता दिली आनी नंबर 1 नंबर 2 आमी सगळे प्रकारचे विशय घेवन आसा न्ही गोंयचो विकास करता. आनी त्याच वेळाचेर जर रमेश तळकर सारको मनीस म्हणजे ह्या डिप्रायव्ड कम्युनिटीचे हीत प्रोटेक्ट करपा खातीर जर गोंयांत बॅलन्स करपा खातीर आसा न्ही जर हांव जर जायत न्ही तातूंत म्हजो दोश कितें? मग तुमकां जाय सर थंय काणकोणा रिजर्वेशन जाल्लें तुमकां जाय? अरे हांव आनी पळय हांगा म्हाका जाय म्हणून मुख्यमंत्र्याक जाय म्हणून जे आसा न्ही ते रिजर्व जावंक शकना. तातूंत नॉर्म्स जे आसा न्ही की नॉर्म्स अशें आसा की गोंयांतले 10% जर पॉप्युलेशन आसलें जायत न्ही जाल्यार तातूंतले पयले नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आनी नंबर 4 हें कोण ठरयतलें? इलेक्शन कमिशन.
ॲज पर सेन्सीस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.